We were very excited when Mr. Rocosino told us that we are going to have a small program on agriculture. And when I told my children in the class, they were so excited because some of them have not seen the fields. Some of them come from the different type of a background who they have not seen the fields. So when we told them in the school that we are going to visit the right from morning, they were excited and they could see the on-hand experience of what actually it is. And as per the new education policy now, we are going to have a practical approach in this agricultural field. So I don't think so the coming generation will lag behind in this agriculture. And I thank our MLA for always helping not only the villages, the schools and all in different areas. And this is his most liking area, agriculture. And we all love agriculture. And so that is one of the things we have brought our children, and they could see what hardships we all go through. आज आमकां वेलसांव सांगता हांव 2,80,000 स्क्वेअर मिटर आमच्या युथांनी आज शेतां रोवपाक कॉमेस केली रोयली ही केन्ना जावूं न्हय 25 years ही शेतां कोणें पाड घालूं न्हय हांव फकत शेतकारांक ओनरांक एकू मॅसेज दिवपाक सोदतां तुमच्या शेतां जी पाड आहाय सो आमकोडे मनीस आहाय आमकोडे हो यूथ आहा आमकोडे पांच आहाय दुसरे यूथ आहाय आमी दुसऱ्यान कितें केलां तें सांगूंक सोदनाय आमी आमकडच्यान कितें जाता तें करपाक आमी मुखार आहाय आमच्या MLA आदरान आनी हे भुरग्यांक भायर काडपाक हें कोणेंय करूं ना वेलसांव फर्स्ट टायम 2,80,000 पयर आमचो एग्रीकल्चर मिनिस्टर CM देखून सरप्रायज जालो ही पाड आसली शेतां तुमी कितें कोन्न केलें काय म्हूण सो आमी आमचें काम आहा आमचें कर्तूब आहा सो आमचे जे सिनियर सिटीजन जावं दुसरे लोक आहा जावं पंचायत आहा जावं तेणी हे धाकले अवेरनेस करून भुरग्यांक मुखार हाडपाक कित्याक जायते भुरगे हाटी आहाय आनी तांकां तर बॅकींग मेळ्ळें हांव सांगता ही पाड आहाय ती देखून हांव आनी येता दुसऱ्या एका आख्खी रोयन तर हांव तर उरलो सो हांव ती रोयन दाखयता फुडें आसता आनी आयज हो प्रोग्राम घडोवन हाडला जे आमचे जी शेतां आसात ती आमकां लावपाक लागून आमी हो म्हाका दिसता आमचो बाब रोकोजिनान तशेंच हांव इन्फंट जिजस स्कुला हेडमास्टर टिचर्स स्टाफ स्टुडंट्स आनी बाकीचे आमचे जे हांगासर गेस्ट आसा जावं डॉक्टर महेश आसा चाय कमिशनर चायलाचो चेअरमॅन आसा बाकीचे पंच मेंबर आसा खरेंच उमेद दिसता आतांच डॉक्टर महेशान सांगलां आनी तेंच हांव रिपीट करतां जेन्ना तेणें आपले खूद पांयान जे कितें शेतकारां पासून केलां तो म्हणटालो आपण गायो देखून पोसल्यो शेण बी काडलां सेम स्टोरी ही म्हजी जावन आसा जेन्ना हांव मुद्दम आमच्या भुरग्यांक सांगूंक सोदतां जेन्ना आमी सकाळींचो हांव इस्कोलाक वयतालो आनी सांजच्या टायमार मांच्या बारान हांव शेतान वयतालो ही म्हजी परिस्थिती आसली आमी कित्याक माय आमकां ओडून व्हरताली शेतान काम करपाक म्हणटच हिवूय म्हाका हें आसा आनी हांव सोदमतां जी शेतां जी आसा ती आमची सदांच अशीं उरपाक जाय रोवपाक जाय आनी हें रोयता जाल्यार कोणें रोवपाक जाय हें फ्युचर जे आमचें जनरेशन आसा जे यूथ आसा जी भुरगीं आसा तांकां ही आमचे स्टडी दिवपाक जाय कित्याक हें आयज सरान आमच्या इन्फंट जिजसच्या भुरग्यांक हाडलें खरेंच एक शिक्षण जावन आसा जे आमची शेतां हेजेन फुडें आमकां रोवपाक जाय कित्याक थोडी आतां कितें थोडे आमचे स्लो जाल्ले आसा पूण आमकां स्लो जावपाक नाका हीच आनी म्हाजे एक रिक्वेस्ट आसा सगळे इस्कॉलान हे भाशेन ताका आमचे जे स्टुडंट्स आसा ताका ट्रेन करचे आनी कशें रोवपाचें कशें आतांच आमचे महेश डॉक्टरान सांगलेलें आसा ते भाशेन आमी बी कशें घालपाचें कशें कसपाचें हें सगळें मिशिनरी तर आमचे लागीं आसा आमी करतालीं फार्मर्स क्लब आमचे लागीं जाता ते भाशेन आमी सदांच आमचे करतालीं कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी हेल्प करता शेतकारांक जाता ते भाशेन हांव मागता अशेंच आमचे जे यूथ आसा फुडें येवपाक जाय कित्याक फाल्यां आमकां अशें म्हणपाक नाका आमी अशीं शेतां पाड दवरपाक नाका ताका लागून ही ट्रेन ही आमचे हो जो आयज प्रोग्राम खरेंच आमचे जे स्टुडंट्सांक दाखोवपाक दवरलो आसा हांव ताका खरेंच बाब रोकोजीन हांव कालजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा ती सोदता म्हणल्यार तूं म्हणटा तें सारकें ताका लागून हांव सांगता जे आमचे स्टुडंट्स आसा तांकां हे भाशेन ट्रेन दिली म्हाका दिसता ही भुरगीं केन्ना फाट रावपाक शकपाना कित्याक जे मेरेन ताका स्टडी दिना आमचे जे शेतां बद्दल ते मेरेन म्हाका दिसना ती भायर सरतली अशी जर आमचे सगळे इस्कॉलान हांव तेच परत रिपीट करता इस्कॉलान जर ट्रेन दिली अशी जाल्यार म्हाका दिसता भुरगीं आमची यूथ आहा ती भायर सरतली आनी शेतां करपाक फुडें येतली Actually, it's a very good initiative, and I feel that all children will learn how the food comes on their table, from where, how much
tiring efforts of the farmers that will be experienced by the children through this. And I think this should be part of every school. School should get the opportunity to get exposure to this kind of activities. Thank you.